ट्रॅक्टर आपण घेतला आणि आम्ही म्हणटा की जर शेतकऱ्याक जर प्रोत्साहन करतलो जाल्यार पंचायतीन सदीत मदत करपाक जाय. सो शेतकऱ्या कडेन मागता तुमच्या शेतान जितली कितें कचरो आहा तो साफ करून दवरा. ही मशीन तुमच्या हितून येतली आनी सगळ्या वॉर्ड मेंबरांनी आमी सांगतले सगळ्या वॉर्ड मेंबरांक की तुमच्या वाड्यार केन्ना केन्ना येता ते त्या भाशेन हें जातलें. पूण बरी गोष्ट की तो आपूण एक यंग फार्मर जो आपूण खंय तरी फुडें सरला की बिझनस करपाक आनी मोरजे खातीर सर्व करपाक की तेचे खरीच तोखणाय करता. त्याच भाशेन हे सगळे शेतकरी भाव ते सदीत गांवा फाटल्यान शेती करपाक. शेती जर आमी जपून दवरली आमची जाल्यार तुमी खंय तरी शीत हें आमकां जेवपाक मेळटलें. कित्याक सगळ्याच कडेन कॉन्क्रीट जाता आनी मोरजे ही ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आसल्या कारणान खुबशे डेव्हलपमेंट जाता. पूण शेतकऱ्यांचे खरंच कौतुक करता की तेंच्यांनी आपली शेतां जपून दवरल्या आनी ते आतां कितलींच वर्सां जालीं पिढयान पिढी हें करता. सो तुमचे कडेन मागता जर तुमकां कसली मदत पंचायती वतीन जायी. आमी ऑलरेडी तेचे तुमचे जे क्रॉस कटींग आनी कितें जाय ते ऑलरेडी अप्रूव केला. फायनान्शियल अप्रुवल जाल्लें आहा. आतां टेंडर जावन ते सगळे शेतकऱ्यांक आपोवन आमी एक प्रोग्राम करून तुमकां दितले. तशेंच बियां आनी हेचे प्रॉब्लम जातालो. सो डायरेक्टरा कडेन उलयला. डायरेक्टर म्हणटा एक फूल फ्लेज रूम जावो. सो ती जागा पळोवप आमचें चालू आहा. सो ती फूल फ्लेज शेड घालून की थंय वचपाक जे त्रास जाता ते आमी पंचायती अंडर घेवपाक सोदता. सो म्हाका दिसता ते मार्केटान जे आमी बांदता तेन्ना तेचो सवलत थंय करून ते म्हाका दिसता तो इश्यू सॉल्व जातलो. सो ह्या वर्सा तुमकां मातशी कळ सोदची पडटली इतकेंच मागता. आनी फुडली जी वाटचाल आहा मोरजे पंचायतीचो सहकार आमकां तुमचो लागतलो आनी आमी आशा बाळगता की तुमी आमकां सहकार करतले. मागणी करता कितें आमचें खत हें आहा तें आमकां वचोन पेडण्या नाल्यार मांद्रे वचोन हाडचें पडटा. त्या खातीर ती सोसायटी आहा तेंनी तो अंडर तेंच्यांनी हांगा एकदां एक गाडी हाडपाची आनी आमकां सगळ्या पंचायतीन सांगूंक जाय कितें आयज आपा गाडी येतली खताची तेन्ना सगळ्या शेतकारांनी तें हें व्हरपाचें खत. कित्याक आमकां डेली नाल्यार म्हापसासून हाडचें पडटा परत पेडणे मांद्रे वचचें पडटा. आमकां खूब त्या हेजी साऱ्याची त्रास जाता लोकांक. खूब लोकांक शेतकऱ्यांक त्रास जाता. हीच मागणी म्हाजी आहा की ह्या फावटी तरी कशें करून एक स्टोर हें ना आमच्या कडेन रूम जाल्यार गाडी हाडून एका दिसाक उबी करपाची आनी गाडयेसूनच सप्लाय करपाची आमच्या शेतकारांक भाव. इतलें सांगून म्हणजे आता कोण जो तो बैल बाळगपाक सोदिना न्हू. कित्याक बैल बाळगूंक तेच्या फाटल्यान मनीस लागता. परत ताका ते खूब त्रास जातात म्हणून ते कोण गावात मेळना न्ही. ताका लागून आमी ते जोत कमी केले. ताका लागून शेताचे मातशें बैलांनी नांगराप हे सारखे असले. म्हणल्यार आतां कितें जालें आतां ते बैल कोण आयकनात कोणाचे जोत बगिनात कोण पाडे. ताका लागून मनीस मेळनात म्हणून ते आतां ते कमी केले. म्हणून आतां हे ट्रॅक्टर आमकां सरपंचान दिले म्हणटकूच तेच्या हेचेर आमी हे सरकार आज संदीप शेटगांवकर मोठो शेतकरी आमचो मोरजेचो तेका सरपंच आमचो अमित शेतकरी हे भरपूर सहकार्य आता 10-15 वर्सां दितात. त्याच प्रमाणे आज तेणे हे तिसरे मिशीन परतपाचें एक मॉडेल नवीन अशें मोरजेकारांक हाडलेलें आसा. तांकां आमी सगळ्यांनी शेतकरी आहात तितले बरे भाशेन तेचे हे बिजनेस बरें चलचे आनी सगळे पंचायत आमकां हेल्प करता सहकार्य करता आमच्या मोरजीच्या गांवांक. त्यांना पंचायतीक हांव सगळे धन्यवाद म्हणटा. आनी आज हे उद्घाटन सरपंचाच्या हस्ते जाल्लें आसा आनी हे सगळे आमचे शेतकरी एग्रीकल्चर आयिल्ले आसा आनी आजच्यान आमी सुरू केल्लें आसा हे नांगरपाचें मशीन. म्हणून अशेंच सहकार्य अशेंच तेणे हेच्या फुडें बरी बरी मिशनां हाडपाची संदीप शेटगांवकर यांनी तेंचे आमी सगळ्याच्या वतीन हांव धन्यवाद म्हणटा आनी म्हजे 2 शब्द सोंपयता. करता आनी व्यवस्थीत करता. पण शेतांनी आमी कितें तो सांगता आमकां आमी प्रत्येकाच्या घरा वयता. अरे शेतांतले सगळो कचरो काड पिडे काड म्हणजे ते कोण आयकना. मागीर ते मशिनान वयता तेची चूक ना. मशीन रोमता आनी कितें करता. पण इतको एवॉर्ड करता तो आपूण स्वता सुद्दां वयता आमकांय सांगता. पण हे आमचे शेतकरी थोडे आहात न्हू ते कांयच पळयना नांगरून घेतात फुकट मेळटा उपकारना. कित्याक शेतांत आपूण स्वता थंय वचान सगळें काडचें पडटा तरच ते शेत निवळ जाता. त्या पेक्षा मागीर जाता बरें. आतां हेंचे रॉडी आतां अशी आयल्या की पयलीं आतां व्यवस्थीत ते नांगरून जातले आनी त्याच्यावर मागीर ते रॉडी घालतले. आतां हेच्या फुडें अशें नांगरतली व्यवस्थीत जातले. त्या उपरांत प्रत्येकान शेत आपापल्या जबाबदारीन
आपापल्या वतान थी स्वच्छ करूंक जाय निवळ इतलीच मागणी तेंच्याकडे प्रत्येकाकडे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.